नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयान बरेचशे मायनिंग क्लियरन्स दितना केल्यात कोफुसांवां। परिकार म्हणटा प्रकरण शेकतले म्हण मंत्रालय आता करता चौकशी। मंत्री जयंती नटराजन मंगळारा येता गोंयांत। शिक्षकान चली विद्यार्थ्याचो विनयभंग केलो म्हूण शिरोड्या खवदळ। शिक्षक दिसाच गजाल उक्ताडार आयिल्ल्यान चर्चेक कारण। शिक्षक योगेश खांडेपारकारा आड चलयेची कागाळ, पुलिसांनी काढले अरेस्ट वॉरंट। सरकारी शिक्षकांचे अरियर्स महिन्या भितर दितले। शिक्षक दिसाच्या सुवाळ्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिले उतर। फकत बायलां आनी चलयो न्ही जाल्यार भुरग्यांकय सरकार करतलो आदार। चेन्नईच्या शिवकाशींत फोगाच्या फॅक्टरीक उजो लागून 51 जाणांक मरण, 70 भाजून जखमी। आंकडो वाडपाची शक्यताय। 300 जाण आडकल्ले फॅक्टरींत, नेमके 4थी कडेन अरिश्ट। पुलीस खात्यांत शिस्त हाडपा खातीर मोठी येवजण। कॉन्स्टेबल हवालदारांक वर्सुकी कार्यशाळा। ड्रग्स आनी शिंदळकीचेर झिरो टॉलरन्स। दर्यादेग वाठाराचेर पुलिसांची नजर, डीजीपीन केलें स्पश्ट। आनी साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब आतां जालो साळगांवकर फुटबॉल क्लब। शिवानंद म्हणटा फुटबॉलाचे उदरगतीक क्लब पयलीं इतलोच वावुरतलो। क्लबाक नवें नांव, लोगो नवो, स्फूर्ती गीतय नवें। आता खबरो विस्तारान। केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयान बरेचशे केशींनी मायनिंगाक क्लियरन्स दितना कोफुसांवां केल्यात। हे वेव्हार कायद्याक धरून ना। प्रकरण मंत्रालयाच्या आंगार येता ते पळोवन आता स्वताच चौकशी करून चुको जाग्यार घालपाक सोदतात अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणलां। तो बुधवारा मिडिया कडेन उलयतालो। फाटल्या वर्सांनी जाल्ल्या मायनिंग रॉयल्टी स्कॅमांत खण खात्याचे अधिकारी घुसपल्यात। ते मोठे स्कॅम आसा आनी ताचेर सध्या चौकशी चलता अशेंय पर्रीकारान सांगलें। केंद्रीय खण, पर्यावरण आनी राना मंत्रालयाचो बंगळुरूचो पंगड गोंयांत सध्या भोवन पळोवणी करता। मंत्री जयंती नटराजन मंगळारा गोंयांत येता। फाटल्या वर्सांनी मायनिंग रॉयल्टीत खण खात्यांत बरेंच कोफुसांव जालां। तें एक मोठें स्कॅम आसा आनी खण खात्यांतलेच अधिकारी तातूंत घुसपल्यात असो दावो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बुधवारा मिडिया कडेन उलयतना केलो। त्या प्रकरणाची चौकशी सध्या चलता। ते 2-3 दिसांनी सोंपपाचें ना। जे दोशी सांपडटले ताचेर खर कारवाय करपाचें उतर पर्रीकारान दिलां। केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयाक तांणीच दिल्ली कांय पर्यावरण क्लियरन्सां कायदेशीर नात अशें दिसता आसत जाल्यार तांणी ती सुदारची। आपली ताका कांयच हरकत ना अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलां। तांची कांय क्लियरन्सां बोगस आसा म्हणपाचो दावो पर्रीकारान मिडिया कडेन उलयतना केलो। इतले मजगतीं गोंयचें कथीत बेकायदेशीर मायनिंग आनी बेकायदेशीर डंपाची पळोवणी करपाक पर्यावरण आनी राना मंत्रालयाचो 3 जाणांचो पंगड बुधवारा गोंयांत पावलो। तांणी दिवचल वाठारांत कांय खणींची पळोवणी केली। येता त्या मंगळारा केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्री जयंती नटराजन गोंयांत येवपाची आसा। पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। शिक्षकान एके चली विद्यार्थ्याचो विनयभंग केलो म्हूण बुधवारा शिरोड्याक खवदळ पडलो। बुधवारा शिक्षक दिसाच ही गजाल उक्ताडार आयिल्ल्यान हें चड चर्चेक कारण जालां। ते अल्पवयीन चलयेन शिक्षक योगेश खांडेपारकाराचेर फोंडे पुलिशेन कागाळ केल्या। पुलिशेन खांडेपारकाराक अरेस्ट वॉरंट काडला, मात तो अजून पुलिसांच्या हाताक लागूंक ना। खांडेपारकाराक स्कुलांतल्यान निलंबीत केला अशी खबर सध्या पातळ्ळ्या। योगेश खांडेपारकार ह्या शिक्षकाचेर 14 वर्साच्या चलयेन विनयभंगाची पुलीस कागाळ घाल्या। ताणें आपलो 2 फावटी विनयभंग केलो अशी कागाळ त्या चलयेन पुलिसे कडेन केल्या। योगेश खांडेपारकर for molesting the student. The student is just 14 years old and our investigation are in progress. We registered the case under section 354, that is outrageing the modesty of the woman, and section 8 of Goa Children Act. So have the person has been arrested? We have gone in search of the accused person, but he is not found the residence. So I have issued a notice
through his family members to remain present tomorrow for investigation. Offence had taken place on 11th August. फोणेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. सरकारी शिक्षकांचे अरियर्स सरकार ह्या महिन्या भितर दितलो अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिला. शिक्षकांचे लक्ष आपल्या रजेचेर उरिल्ले अरियर्स आनी हेर गजालींचेर चड आसता असो तोमणोय पर्रीकारान मारलो. शिक्षण खात्यान घडोवन हाडिल्ल्या 51व्या शिक्षक दीस सुवाळ्यांत पर्रीकार उलयतालो. शिक्षणा खातीर चलयांक आदार दितना चल्या भुरग्यांचेर भेदभाव केलो असो जावं नये म्हण तांकांय सरकार फुडल्या वर्सा सावन आदार करतलो अशेंय पर्रीकारान स्पश्ट केलें. म्हजी ती लीव सारकी जावन ना, म्हजी सिनियरिटी सारकी जावन ना, म्हजे ते ग्रेड पे मेळून ना, म्हाका सारको प्रमोशन ना, कोण टेम्पररी आसा, टेम्पररी आशिल्ल्यांक आपले टेम्पररी पिरियड रेगुलरायजेशन करपाची चिंता, 6 पे जावन बी ग्रूप जालो, 1 वर्सा जालें अजून सरकारी टिचरांक प्राथमीक टिचरांक अजून बी स्केलचे डिफरन्स मेळून ना. ह्या चिंतांनीच शिक्षक चड आसता असो बऱ्याचदा म्हाका अनुभव. ताजो परिणाम म्हणून एकदां शाळे कडेन दुर्लक्ष, हे सगळे विशय लायनीक लावपाचो हांवें प्रयत्न केला आनी फुडल्या एकाडेमीक इयर पर्यंत जवळ जवळ हातलो विशय शिल्लक दवरप ना. बी स्केल सुद्दां प्राथमीक टिचर गव्हर्मेंट सर्वंट्स अजून मेळून ना, ती ह्या म्हयन्या पर्यंत सगळ्यांची क्लियर करपाक बसयल्ली आसा. दिवली पेटोवन आनी सर्वपल्ली राधाकृष्णनाच्या फोटोक हार घालून शिक्षक दीस सुवाळ्याची सुरवात जाली. ह्या वेळार 89 शिक्षकांक राज्य शिक्षक पुरस्कार भेटयले. रत्नाकर लेलेक पोरूच्या वर्साचो उरिल्लो पुरस्कार ह्या सुवाळ्यान भेटयलो. पर्रीकार म्हणटा, फक्त चलयांक आनी बायलांक आदार दिवन सरकार भेदभाव करता अशें चल्या भुरग्यांक दिसपाक जायना म्हूण तांचोय विचार सरकार करतलो. 1000 रुपया तूं बायलांक दितलो, 1 लाख रुपया चलयांक दितलो. पर्रीकार सगळ्या बायलांचेर खूश, तो तांच्या फाटल्यान कितें कितें दिता. चल्यांक कांय दिना. चल्यांक म्हाका तक्रार पत्र बरयलें म्हाका, तुमी 2000 चलयांक दिला, आमकां कांय कित्याक ना, फुडल्या वर्सा हांव दिता. शाळेंत भुरग्या कडेन डिफरन्शिएट करप बरोबर न्हय. भोवमान केल्ल्या शिक्षकांनी हेर शिक्षकांक कांय सुचोवण्यो केल्यो. I request the teachers, all teachers, headmasters, to give up your ego, be very humble, simple and loving to all the students. पणजीच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. मारण आनी फोगाचो भारतांतलो सगळ्यात मोठो उद्देग आशिल्ल्या चेन्नयच्या शिवकाशींत एका फोगाच्या फॅक्टरीक उजो लागिल्ल्यान 51 जाणांक मरण आयलें. 71 जाण जखमी जाल्यात. हाका लागून सोंपिल्ल्यांचो आंकडो आनीकय वाडपाचो भंय आसा. बुधवारा दनपारां ओम शक्ती फॅक्टरींत उजो लाग सुमार 300 जाण भितर आडकल्ले. नेमके चवथी कडेन शिवकाशीच्या लोकांचेर हें अरिश्ट आयलें. चेन्नयच्या शिवकाशी वाठारांतल्या ओम शांती फॅक्टरीच्या फोगाच्या फॅक्टरीक उजो पेटलो आनी स्फोट जालो. ही घडणूक बुधवारा दनपारां घडली. घडणुकेन 50 जाणांक मरण आयला आनी सुमार 70 जाण जखमी जाल्ल्याचो अदमास आसा. घडणुके वेळार 300 परस चड जाण फॅक्टरी भितर आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिल्या. स्फोटाचो आवाज आयकून खुबशे कामगार फॅक्टरी भायर धांवले. घडणुकेन जखमी जाल्ल्यांक शिवकाशी सरकारी हॉस्पिटलांत आनी मदुराय हॉस्पिटलांत घाल्यात. फॅक्टरी भितर वचपाक उजो पालोवपी दळाक खूपच त्रास जाले. खुबश्या जाणांची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा आनी मेल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.